जीएमसीच्या सुरक्षा रक्षकाने आता दुयेतीच्या सोयऱ्याक बुडयलो। या प्रकरणात आक्षी पोलिसांनी गुन्यांव नोंद करून जीएचआरडीसीचो सुरक्षा रक्षक दुबावीत भागू येडगे हाका अटक केली। या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। पळयात पुराय बातमी। जीएमसीच्या सुरक्षा रक्षकान एका दुयेतीच्या सोयऱ्याक बुडयलो। ही घडणूक 19 ऑगस्टाक जीएमसीच्या सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकात घडली। पोलिसांनी दिल्ले माहिती प्रमाण दुयेतीच्या सोयऱ्यामदी आनी सुरक्षा रक्षकांमदी जेवणावयल्यान वाद जालो। उपरांत वाद वाडिल्ल्यान दुबावीत भागू येडगे हांणी कागाळदाराचेर हल्लो केलो। या हल्ल्यात कागाळदाराच्या गालाक गंभीर दुखापत जाली। उपरांत आक्षी पोलिसांनी कागाळीचेर आदारून राती उसरा दुबावीत भागू येडगे हाचेर गुन्यांव नोंद करून ताका अटक केली। हो दुबावीत जीएचआरडीसी खाला सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करतालो। या प्रकरणात आक्षी पोलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।